एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन तुमच्या मुखार येतात ती म्हटल्यार की 4 ते 5 दिसा आधी पर्रा ब्रिटो वाडो हांगासर एक असॉल्ट जाल्लो. हो जो असॉल्ट आसा हो एक कोयत्याचो वापर करून जाल्लो आसा आणि ह्या कोयत्याच्या असॉल्टान 2 जाण सिरियसली इंजर्ड जाल्ले आसा. जो पयलो इंजर्ड जाल्लो आसा तो आसा सदाम मुल्ला आणि हो 34 इयर्स रावपी आरपोरा नागवा हांगासरलो एका रेंटेड रुमान हो रावतालो. तर दुसरो इंजर्ड जाल्लो आसा तो आसा दीपक सरकार. हो 44 इयर्स ओल्ड रावपी पर्रा ब्रिटो वाडो हांगासरल्या एका रेंटेड रुमान. हे दोगूय जाण ह्या असॉल्टान सिरियसली इंजर्ड जाल्ले. जो सदाम मुल्ला आसा हेची कंडिशन जी आसा ही सिरियस असली आणि ह्या असॉल्टान त्याचो जो हात आसा हातीचे जे बोट आसा हे खंय तरी फुटलेले आणि त्याच कारणाक लागून तेका जीएमसीन प्रिफर केल्ले आणि फुडले ऑपरेशन जे आसा त्याच्या हातीचे हे चालू आशिल्ले. तर तो दुसरो इंजर्ड जाल्लो आसा हेची ट्रीटमेंट जी आसा म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत चालू आशिल्ली. हे दोगूय जाण ह्या असॉल्टान सिरियसली इंजर्ड जाल्ले. सोर्साच्या म्हायती प्रमाणे अशें कळून येता की जो दीपक सरकार आसा हो पर्रा ब्रिटो वाडो हांगासर एका रेंटेड रुमान आपल्या पार्टनरा वांगडा रावतालो. तर त्याच बरोबर त्याचो आनी एक जो वांगडी आशिल्लो जो रूम शेअर करतालो तो आसा रवी म्हणून. आणि जेन्ना दोगूय जाण हे रुपान आपल्या पार्टनरा बरोबर आशिल्ले तेन्ना खंय तरी रवी आणि दीपक हांच्या मदीं वाद जालो आणि खंय तरी झगडी जाली आणि एकामेकाक तेंची मारामारी जाली. जेन्ना रवीक दीपकान बरोच मारलो तेन्ना आपल्या मदती खातीर तेणी आपल्या एका फ्रेंडाक फोन मारलो तो आसा सदाम मुल्ला. जेन्ना ही खबर तेका कळ्ळी तेन्ना तेणी आपल्या भावाक आपल्या बरोबर घेवन थेट रवीच्या मदती खातीर धांव घेतली. जेन्ना तो आपल्या भावा बरोबर रवीच्या रुमा कडेन पावलो तेन्ना थेट जो दीपक सरकार जो आसा हो रुमांतल्यान आपलो कोयतो जो आसा हो घेतलो आणि थेट भायर येवन सदाम मुल्लाच्या हातीचेर तेणी वार केलो. ह्या वारान तेजो जो हात आसा त्या हातीचो जी बोटां आशिल्ली ते खंय तरी कट जावन पडली. तेजे जे वांगडी आशिल्ले ते खंय तरी दीपक सरकाराक त्याच्या हातीतलो जो कोयतो आसा हो काडपा खातीर प्रयत्न करताले तेन्ना तेका इंजरीज जाल्यो. हे दोगूय ह्या असॉल्टान खंय तरी इंजर्ड जाल्ले आसा आनी तेंची ट्रीटमेंट एकट्याची जीएमसीन तर एकट्याची आजिलो हॉस्पिटलांत चालू आशिल्ली. ह्या असॉल्टा केसी फाटल्यान म्हापसा पुलीस जे आसा हेंच्यांनी इन्क्वायरी बसयल्ली आसा आनी तेंचो तपास जो आसा ह्या कोयत्याच्या असॉल्टाचेर चालूच आशिल्ली. जेन्ना सदाम मुल्ला जो आसा हाची ट्रीटमेंट जीएमसीन चालू आशिल्ली आणि एके वाटेन त्याचे ऑपरेशनूय आशिल्ले. जेन्ना ऑपरेशन जावन काल जेन्ना ताका जीएमसींतल्यान डिस्चार्ज मेळ्ळें ताबडतोब जेन्ना एके वाटेन म्हापसा पुलीस जी इन्क्वायरी करताले तेन्ना म्हापसा पुलिसांनी ह्या दोगांयचेर क्रॉस कंप्लेंट रजिस्टर केली. क्रॉस कंप्लेंट रजिस्टर केल्या खातीर जो सदाम मुल्ला आसा हाका डिस्चार्ज केल्या उपरांत म्हापसा पुलिसांनी थेट सदाम मुल्लाक आपल्या ताब्यात घेतिल्लो. ताब्यात घेतल्या उपरांत ताचेर जे मेडिकल एक्झामिनेशन आसा हे काल लेट इव्हनिंग करण्यात येयली आणि आयज सदाम मुल्लाक म्हापशेच्या जेएमएफसी कोर्टान प्रोड्यूस केलो आणि ताका कोर्टा तर्फे 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी सुनावली आसा. तर त्याच प्रमाणे जो दुसरो आसा जो इंजर्ड जाल्लो त्याची जी ट्रीटमेंट आजिलो हॉस्पिटलांत चालू आशिल्ले दीपक सरकाराची आणि तेचेर जी क्रॉस कंप्लेंट केल्ली म्हापसा पुलिसांनी ताका खंय तरी म्हापसा जेएमएफसी कोर्टान प्रोड्यूस केलो आणि 5 दिसांची पुलीस कस्टडी ताका सुनावली आसा. सध्या जो दीपक सरकार आसा हेची कस्टडी म्हापसा पुलिसांच्या ताब्यात आसा आणि तेचेर जी चौकशी आसा ते म्हापसा पुलीस करीत आसा. आयज दोगांयका म्हापसा जेएमएफसी कोर्टान प्रोड्यूस केल्लो आसा आणि जो सदाम मुल्ला आसा हेचो जो एडवोकेट आसा रोनित नायक आणि त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की आयज कोर्टान त्यांची आर्ग्युमेंट आशिल्ली आणि कोर्टा तर्फे त्यांची कितें हियरिंग आशिल्ली पळय ती. तर त्याच प्रमाणे जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया हो जो कोयत्याचो असॉल्ट जाल्लो आसा त्याचे कारण कितें आसा पळय ते. बेसिकली म्हाजो जो क्लायंट आसा सद्दाम तो एक्चुअली विक्टम त्याचर कोयतो मारून हात कट केल्लो. सो बेसिकली तो हितूर आहलो हॉस्पिटलान आहलो. सो पुलीस स्टेशनान बिकॉज ऑफ दॅट ऑपोजीट कावंटर कंप्लेंट ताका अक्यूज करपाक जाय म्हणून फ्रॉम द हॉस्पिटल फोर्सफुली डिस्चार्ज करून पुलीस स्टेशनान हाडलो आणि ताका मागीर अक्यूज केलो. सो आनी आज रिमांडाक ताका प्रोड्यूस केल्ले. सो फॉर रिमांड वी ब्रॉट टू द नोटीस ऑफ द कोर्ट दॅट ही इज एक्चुअली विक्टम एंड ताका फोर्सफुली अक्यूज केला आणि ही वॉज अरेस्टेड विदाउट एक्सप्लेनिंग द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑल.
So those noble grounds, on that grounds we managed to get him a judicial custody now today. So now we are filing bail, so hopefully we are releasing him today. ना आता कोर्टानूच आसा पूण ताका आतां जेसी 14 days कोण टू लायक तेजो कोणा फ्रेंडान ताका आपयलो आमच्या घरा झगडी जाला आनी मातसो यो म्हणून मदत करपाक. सो थंय गेल्या उपरांत हेका मार पडलो. सो ही वॉज बॅडली असॉल्टेड, एक्चुअली ग्रिवियस हर्ट बीन जालाय. म्हापसा पुलिसां कडल्यान आमी ह्या असॉल्ट केसी फाटल्यान आनी अपडेट घेवपाचो प्रयत्न करतले. गोवा न्यूज हबा खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर म्हापशेंच्यान. तुम्ही पळयतात GNH.